ट्रेजेडी जाली पळय रोमियो लेन, सो त्याच्या नंतर तुम्ही खूपशे क्लब सील केले. सो सील करतकीर तुम्ही मागीर तांकां नॉर्म्स घातले, हे फॉलो करपाक जाय, ते फॉलो करपाक जाय. पूण आतां तुमी ते रिओपन केल्या. सो ते खंयचे क्रायटेरिया क्लब सील केले ते आमकां पावर ना सील करपाक. तेंची ती एक डिफरंट हे आहा, कमिटी आहा. तुम्ही जाणा आसतले ते तितून कलेक्टर आहा, कलेक्टराचो एक रिप्रेझेंटेटिव्ह आसता, फायराचो एक रिप्रेझेंटेटिव्ह आसता, वेरियस रिप्रेझेंटेटिव्ह हातून ते करून ते कंबायन अशे फोर्स वता आणि ते तांकां सेफ्टी ना जाल्यार ते सील करता. तुम्ही रिओपन केल्या पळय तांकां कितें क्रायटेरिया आसता? रिओपन करून ते सेफ्टी घेतली म्हणटकीर ताका आमी एनओसी दिता. एनओसी दिल्या नंतर ते मागीर तांकां पळोवचें पडटा की आमी सेफ्टी घेतल्या आनी ते परते रिइन्स्पेक्शन करता आणि मागीर ते सील तेंचे परते सील करना ते. ओके. पण आम्ही एक क्लब पळयलो ताका लॅडर लायला. लॅडर लावन तेंच्यांनी हे दाखयला कितें ते सेकंड ऑप्शन तू म्हणजे भायर सरपाक फायर हय लॅडर दाखयला जस्ट आनी ताका तुमी परतून रिओपन परमिशन दिला. ते वेरियस ऑक्युपन्सी पळोवचे पडटा न्ही, कोणें इन्स्पेक्शन केल्लें आनी कशें कितें. ना पण हे कशें जालें काय म्हणटा कित्याक सांग, लॅडर लावन सुद्दां जालें सेकंड एक्झिट जाल्यार ते देंवतले कशें? ना ते आनी तो रिओपन जालो क्लब पणजेन अशें आहा इन्सिडंट. फायर स्टेशनाक तुम्ही एक हे दितलो की रिपोर्ट करा तुमच्या एरियेन जितके क्लब जावं कितें आहा. सो तो रिपोर्ट कितें जालो अजून येयलो काय म्हणून म्हणजे सगळें इन्स्पेक्शन करा म्हणून तुम्ही सगळ्यांक वेजी सगळे इन्स्पेक्शन नॉट ओन्ली क्लब. हय ते पेट्रोल पंप कितले आहा, कितले हे आहा म्हणजे एक्सप्लोजिव्ह आयटम कितले आहा, कितले अदर ऑक्युपन्सीज वेरियस ऑक्युपन्सीज आमी हे केले कन्सिडर केले. जालो रिपोर्ट येयलो. रिपोर्ट अजून येवना. आमचे 70 ऑल टुगेदर 70 फायर स्टेशन आहा आणि नॉर्थ झोन, साऊथ झोन आणि सेंट्रल झोन असो सगळ्यांचो रिपोर्ट घेवन आमी कंपायल करता. मागीर आमकां कळटलें. ऑलमोस्ट आता 1-2 महिने जाले. कितको आनीक टायम उरलो?